दाबोळे विमानतळाचेर टॅक्सी सर्व्हिस दितल्यांचो हो प्रीपेड टॅक्सी काउंटर. कितलोसोच तेंप हांगच्यान कायदेशीर टॅक्सी वेवसाय चलता. अचकीत एअरपोर्टाचेर हो नवो बोर्ड दिशिल्ल्यान टॅक्सीवाले आबूज जाल्यात. बोर्डाचेर बरयला कार रेंटल काउंटर. सकयल बरयला अप्रूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टुरिझम गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. टॅक्सीवाले म्हणटात चल्ला ते बेकायदेशीर. Now the question is, this is very surprising. Under the Motor Vehicles Act, there is nothing like car rental services. And as we have checked, there is nothing legal about it, and therefore we have great opposition to that, and we will oppose the operation of that counter. आरटीओन खंय तांकां परमिशन दिवंक ना. रेंट कॅबाच्या निकशातूय हो काउंटर बसना. थळाव्या आमदारांच्या खंय कानार घाला. आता सरकारान एक्शन घेवची. As per RTO, there is no permission given whatsoever to them to run this. Because some people are claiming it's a rent-a-cab. Rent-a-cab is not, it's under a scheme where a person has to have his own vehicles, minimum 50, and minimum 5 other offices where from operated. Now, they have no such permission whatsoever. And there's nothing called car rental service. एअरपोर्ट डायरेक्टर कायद्यान मागिल्लो आनी सरकारान सांगिल्लो हक्काचो काउंटर खंय दिवंक तयार ना. मात नव्या काउंटराक कशी मान्यता दिली काय म्हूण तांचो प्रश्न. एअरपोर्ट डायरेक्टर सध्या आउट ऑफ स्टेशन. Airport director is out of town, and tomorrow we will try and meet him on what basis he has given. Now we have been for so many years after this airport director to give us the counters, which government has told us to take over 2 counters that we are paying their dues, and they are not giving the counters. We are running a legal service here, and they are giving to that illegal counter to run this. मुख्यमंत्र्यान मदीं पडून खंय टॅक्सीवाल्यांचो कायदेशीर धंदो साल्वार करचो. आणि एअरपोर्ट तिने करता आसतना तिने आमकां दोनूय पार्टी कॉन्फरन्सान सिंगल विंडो काउंटर केल्लो आनी तेन्ना आमकां मनोरमान स्पेशल आमकां सांगिल्लें कितें हेच्या फुडें आनी एअरपोर्टाचेर एक खंयचो काउंटर येवचो ना कितें आमकां प्रॉमीस केल्लो. म्हाका खंय तरी दिसता हे एअरपोर्ट ऑथॉरिटीन गव्हर्मेंटाक बायपास करून हे काउंटर ओपन केल्लो आसा. हांव गव्हर्मेंटान हितून हाडूंक सोदता नजरेन ह्या काउंटर जो ओपन केला आमच्या फुड्यान कितें सद्या त्या माणसांनी काउंटर बंद करचो. प्रुडंटा खातीर सुरेंद्र मडकयकार.